नमस्कार मित्रांनो. फाटल्या संडे आमी पळयल्या अंजुना ग्रामसभेक एक मोठोसो बोवाळ जालो म्युजीक इशूवाचेर. तातूंत एक डॉक्टर इनासियो फर्नांडीस म्हणून ताका म्हटला ताणें एलिगेशन्स केलो की ताका मारलो म्हणून. आनी ह्या एलिगेशना भितर अशें म्हटलें वता की गजानन तिळवे म्हणून एक जो फॉर्मर BJY जनरल सेक्रेटरी आसलो ताणें पयलीं हात उखल्लो. ह्या सगळ्या गजालीचेर उजवड घालपा खातीर आमी आज मेळपाक येयला बाब गजानन तिळवे की एक्चुली जालें कितें तर. गजा बाब म्हणटा की पयलीं त्या डॉक्टरान आपणाचेर हात उखल्लो, मागीर आमी रिएक्ट केले. तर मेळया गजा बाबाक आनी विचारया कितें एक्चुली जालें तें. हाय सुरेश. गजा बाब की एक्चुली संडे घडलें कितें तें सांग आमकां. कित्याक खूब जाण म्हणटात की गजान पयलीं हात उखल्लो आनी मागीर ते सगळे स्टार्ट जाले. सो बेजिकली संडे आमची ग्रामसभा आसली आनी ग्रामसभेच्या पयलीं म्हणजे ग्रामसभा सुरू जावच्या पयलीं जो विशय जालो हो लोकांक खबर ना, कारण तो कॅमेरार जावंक ना. आनी खंय तरी जे लोकांनी पळयलें ती एक अर्दवट स्टोरी आसली. हो जो आसा इनासियो फर्नांडीस पंचायतीन भितर सरता आसतना म्हाजे कडेन तेजी बाचाबाच जावपाक लागली. आनी बाचाबाच जाता जाता बस ही ऑल्सो स्टार्टेड पुशींग मी. तेणें म्हाका धुकल्लो, हांवें तें सोडून दिलें कारण तेन्नाच ग्रामसभा चालू जाताली आनी सुरू जावच्या पयलीं म्हटलें बोवाळ जावपाक जायना. कारण विशय आनी भरपूर आसले. आमी थोडे टॉपीक घातलेले पंचायतीन जेचेर आमकां उलोवपाक जाय आसलें. हें सगळें जाता आसतना मागीर जेन्ना तो उलोवपाक तेणें चालू केलें आनी खंय तरी तेणें आपलो जो इंटेंशन आसा, इंटेंशन टू शट डावन द ट्युरिजम इंडस्ट्री ऑफ अंजुना हें तो दाखोवपाक लागलो. एंड देर वेर आय रिएक्टेड. पूण पयलीं तुवें हात उखल्लो काय? पयलीं इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम हिम वीच वॉज नॉट रिकॉर्डेड. इट वॉज हॅपन बिफोर द पंचायत स्टार्टेड, ग्रामसभा स्टार्टेड. त्या लोकांक ते विटनस आहा ते हाका. आमचे थंय सायडीक 4-5 लोक आसले, तेंच्यांनी हें पळयलां आनी जे रिकॉर्ड जालें तें म्हाजें जालें. दॅट इज अनफॉर्च्युनेट. बट वॉट आय फील इज दीस पर्सन हेजें एकूच इंटेंशन आसा, तो अंडर द नेम ऑफ एक्टिविजम ही वॉन्ट्स टू एक्सटॉर्ट. पूण गजा बाब एक क्वेश्चन असो आहा की डॉक्टर इनासियोच न्ही, अंजुना हो म्युजीक प्रॉब्लम खूब वर्सां हालीं चालू आहा. लोकांची कंप्लेनी आहा, पुलीस रिएक्ट करिना, नॉयज मॉनिटरींग कमिटी एक्शन घेयना. तुका कितें दिसता अंजुना नॉयज पोल्युशन ना? पळय, आमी त्या दिसा प्रेस कॉन्फरन्साकूय येत उलयल्ले. आमी खंयच आफ्टर द परमिसेबल टायम जो आसा तेच्या मागीर म्युजीक वाजयात किंवा अलाव कराय म्हणत ना. बट हो इनासियो जो आसा पळय, तुमी पळयलां आसतलें फाटल्या दिसांनी थोडे व्हिडियोय तेजे व्हायरल जाल्या. खंय तरी 7 सुमार लोकांच्या रेस्टॉरंटा भायर उबो रावप आनी कस्टमरांक हॅरस करप. हें ताका आमी पयलीं रिक्वेस्टूय केल्लें. म्हाज्या एका फ्रेंडाचें रेस्टॉरंट आसा, थंय ताका आमी सांगलेलें बाबा तूं ताका लोकांक त्रास करूं नाका, लेट पीपल डू देयर बिजनस, दीस इज देयर लायवलीहूड. पूण तो खंय तरी तुमी जर आपल्याक कितें तें सॅटिस्फाय करिना जाल्यार तुमचे व्हिडियो आपूण व्हायरल करतलो. दीस इज हीज स्ट्रॅटर्जी. आय मीन बरें, तुमकां सुरेश तूं जाणा कितले तूं म्हणटा की इतल्या वर्सां हो म्युजिकाचो प्रॉब्लम आसा. इतल्या वर्सां इनासियो खंय आसलो तर? वाय सडनली समबडी इज कमींग एंड ट्रायींग टू प्रूव दॅट इज अ सेवियर ऑफ अंजुना. म्हाका दिसता खंय तरी एक बॅलन्स आसप गरजेचें आसा. एक तुकाय खबर आसा की आमचे अंजुनकारांचे बॅकबोन म्हणटा तो ट्युरिजम आनी एनी ट्युरिस्ट कमींग टू अंजुना वॉन्ट्स म्युजीक ऑल्सो. सो हो बॅलन्स आसपाक जाय. कोणे तरी वचून कोणाच्या दारान उबो रावन ताका हॅरेस करप, तेजो बिझनस पाड घालप, हें आमी अजिबात खपोवन घेवचें ना. पूण तरी सुद्दां हो इशू आजून एड्रेस जायना. पळय कित्याक हांव स्वता पळयलां आफ्टर 11 देर आर many clubs. No, that has to be stopped. If there is any club who is violating, any pub which is violating, they have to be stopped. आनी तेज्या खातीर म्हाका दिसता खुबशी यंत्रणा आसा, ते कोर्टान हायकोर्टानूय चालू आसा. खंय तरी हे लोक हायकोर्टाकूय मिसगायड करपाक लागल्या की बाबा अंजुनान सगळेच कडेन म्युजीक चलता. देर आर सर्टन प्लेसीस मे बी यू आर डुईंग इट, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दॅट 2-3 प्लेसीस द एंटायर कोस्टल बेल्ट शूड नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. आनीक एक गजाल आहा संडेचे इन्सिडंटाचेर तुका विचारता हांव. काल आमदारांनी सांगलें की शी डज नॉट सपोर्ट वायलन्स. तुका दिसना की तुमी खंय तरी कायदो हातीन घेतलो म्हणून? पळय, तुका तेच सांगता हांव. हांवें हातीन घेतलेलो कायदो लोकांक दिसलो, पूण तेणें जें पयलीं केलें तें दिसूंक ना. सी इट वॉज अ कंप्लीट रिएक्शन टू द
incident which has happened before the Gram Sabha actually started. पूण तो ज्या तरेन वागता थोडे हे जे सो कॉल्ड एक्टिविस्ट म्हणटा पळय स्वताक आमच्या बेल्टार आसा, you have to see into their history also. There is one lady called Anna Fernandez. She is claiming that she is against all the illegalities, but you have to find out her history. Her family has attempt to murder charges on her. She was absconding for last 2-3 months. So असले लोक स्वताक एक्टिविस्ट म्हणपाक लागल्यात. So हेंचे इंटेंशन कितें आहा तें कळपाक जाय. And you should also find out why this attempt to murder had taken place. That is a totally different issue, Gaja. I agree. There is a lot of thing under the name of activism. पण कितें आहा हो इशू टोटली डिफरंट. हो इशू जो म्युजीक इशू आहा तो संडे ग्रामसभेक आयलो. जर पुलीस आनी जर मॉनिटरींग कमिटी जर हे करिना जाल्यार लोकांनी आवाज उखलचोच पडटलो न्हू. आवाज ना कशें करना म्हणटा तूं. सी आतां सगळ्या आमच्या गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान दे हॅव मेड इट कंपल्सरी टू इन्स्टॉल दीस डेसिबल मिटर्स. सो तेजेर मॉनिटरींग हायकोर्ट करता. सो हू आर दीस पीपल? हे लोकांनी बरें तूं म्हणटा लोक कोण हे लोक? 4 लोक उबे रावता आनी म्हणटा की अंजुनाक म्युजीक नाका. अशें जावं शकना. लोकांची पोटां चलता. देर आर लेडीज, आमची थंय बायलां अशीं आसा जी च्या ऑमलेट विकून आपलो पोट चलयतात. ती खंय तरी एक इव्हेंट जाता. फॉर एक्झाम्पल आतां रायडर मेनिया जालो ते 3 दीस जे ती जोडटा पळय तेजेर तांचो म्हयनोभर चलता. आनी हे गोश्टी खंय तरी आमी कन्सिडर करपाक जाय. खुबशे लोकांचें कितें जालां, दे आर ब्रेड अर्नर इज सिटींग अब्रॉड. दे आर गेटींग पेड. देर मनी कम्स इन युरोज एंड डॉलर्स एंड दिराम्स. बट लोकल पीपल फ्रॉम अंजुना जो नीज अंजुनकार आसा पळय ताका खंय तरी एक भाडें मारून खंय तरी आपली गाडी भाड्याक दिवन किंवा एक च्या आनी एक ऑमलेट विकून तो आपलें पोट भरता. हें आमी खंय तरी कन्सिडर करपाक जाय. एंड आय ऑल्सो रिक्वेस्ट द गव्हर्मेंट टू लूक इन टू इट. खंय तरी एक सावंड पॉलिसी आसा तीच घेवन आमी इतल्या वर्सां चल्ल्या. आज तुमी जर दुसरे देश पळोवपाक वचत, थायलँड पळयात, दुबय म्हणा, दे आर ओपनिंग मोर एंड मोर एंड वी आर ट्रायंग टू से दॅट दीस इज नॉट आवर कल्चर. आय एम नॉट. म्युजीक इज आवर कल्चर. अंजुना म्युजीक इज आवर कल्चर. फ्रॉम द टायम ऑफ लिबरेशन आमचे कडेन हिपी येवपाक लागले, फ्ली मार्केट चालू जाले एंड इट हॅज ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ इट. एंड आमी म्हाका दिसता आमी सुद्दां हांव जर आज शिकपाक पावलो कारण आमी खंय तरी ट्युरिजमार डिपेंडंट आसले. आमच्या आवय बापायन तेजे वयल्यान जोडले आनी आमकां खंय तरी शिकयलें. काल आमी खंय वॉट्सॅपाचेर एक वायरल मॅसेज पळयला तुजे पीपल आर कॉलिंग यू गुन्स एंड ऑल दोज थिंग्स. आनी खंय तरी बीजेपीक आनी मायकल लोबो आनी MLA मायकल लोबो आनी डिलाला लोबोक टार्गेट केला वता ह्या इशूआचेर. म्हाका खबर आहा बट आय वॉन्टेड टू टेल द पीपल दॅट यू रिजायन फ्रॉम वेन यू रिजायन फ्रॉम BJP. सी बेसिकली or you are still a member of BJP? My journey in politics started from BJP. Yeah. From students movement, from university. It has started from BJP. But in 2022 general elections, I had resigned from BJP as a national executive member. And so my link with BJP is nothing. I have resigned long back. आता लोक कितें आसा आदले फोटो दाखयतात कितें करतात, but that is past. And you cannot run away from your past. But some are also blaming the local MLA, some are blaming Michael Lobo. See, I am an independent person. I don't walk as per somebody who tells me or something. जे कितें जालें, that is from my side. Nobody म्हाका कोणें हे वच आनी तें कर आनी द वे दे आर ट्रायंग टू पोर्ट्रे गुन्स म्हणजे आमची हिस्ट्री काडून पळयात मरे. आमी आमचेर जर आज केसी आसात 4-5 जाल्यार त्यो सगळ्यो मोर्चा आसतल्यो किंवा लोकां खातीर CRZ खातीर जेन्ना लोकांक आमी लोकां बरोबर उबे रावले त्यो केसी आसतल्यो. हो म्युझिकाचो इश्यू तुम्ही अंजुनकरान गव्हर्मेंटा कडेन व्हेला, CM कडेन किंवा AG कडेन, बिकॉज AG इज फायटींग द केस इन द कोर्ट. सी आमी हे विशय पयलीं व्हेला जेन्ना CRZाचो तुमकां खबर आसा CRZाचो इतलो मोठो विशय जालो. खुबशे लोकांचे आजून रेस्टॉरंटचा सील आसा. ह्या टायमार आमी म्युझिकाचो विशय उलयल्ले खंय तरी एमेंड करचो रूल म्हणून, पण आजून तरी आमकां थंयच्यान कांय रिस्पॉन्ड येवंक ना. मे बी in this upcoming assembly we will also talk to our local MLA to take up this issue because आमी खंय तरी आमचें पोट म्हणटा तें ट्युरिजम आनी दुसरें हांगा ऑप्शन ना आमकां. आमचे तूं जर लिस्ट आमच्या लोकांची काडून पळयत जाल्यार मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर डिपेंडंट ऑन ट्युरिजम. थोडेच तुका कोण तरी गव्हर्मेंट सर्वंट मेळटले किंवा प्रायवेट सेक्टरान काम करता आसतले, बट अदरवायज एवरीबडी इज ऑन ट्युरिजम. गया बाब
तूं हांगा येवन आमकां इंटरव्यू दिले बद्दल तुका देव बरें करूं म्हणटा आनी होप दॅट द गव्हर्मेंट लिसन्स टू द टू द ग्रिवन्सीस ऑफ अंजुनकार्स ऑन म्युजीक बट एट द सेम टायम ती कंट्रोलान आसूंक जाय कारण तो जो म्युजीक आहा तो एल्डरली पर्सन किंवा स्टुडंट्साक अफेक्ट जावंक जायना हे आमी मागता आनी वी होप द ट्युरिजम इज नॉट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ सच इन्सिडंट्स देव बरें करूं. थँक्यू.